Ah, okay, no problem. स्टाफ शॉर्टेज प्रॉब्लेम कितें आसा ह्याकाय डबल चार्ज आसा रेव्हेन्यू हँडल करता ओके आणि मांद्रे फुल पळयता मांद्रे मातशें उदक कमी मातशें म्हणजे बरेंच कमी 7 mld आसता सांगेल ना पण 7 mld पण पावना तितलो पावना सांगेल प्लांटाचे सध्या आमी दाखयता प्रोडक्शन अराउंड 15 एज पर आवर गेज इट शूड बी अराउंड 12.5 आणि आता लोकूय झाडांक उदक घालपाक लागल्या कारणान उदक खूप कमी जाला हेच उदक जर पावस येत न्ही जाल्यार उदक ऑलमोस्ट सगळ्यांक पावता सरप्रायझिंग दॅट मीन्स उदक एक्चुअली एक्स्ट्रा वता अशें दिसता आता आयुष हॉस्पिटलाक पण आमी कनेक्शन दिला पण अजून उदक दिवना तांकां तेंच्यांनी बोरवेल्स मारला सो तांकांय तेंचो डिमांड आसा मागीर गोवा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी येवपाची आहा तेंचो डिमांड आसा सो सद्या काय तांकां आमी सांगला सद्या आमी दिवंक शकना आयडीसी तांकां 200 वताले क्युबिक मिटर तेंच्यांनी कंप्लेन केला की आमकां 100च पावता म्हणून ओके सो फूड तेंचेर परत दुसरी गोवा एंटीबायोटीक दे हॅव डिझायन देअर मेडिसीन कितें करपाचें आसा पळय तें आमच्या वॉटराक तेणी डिझायन केला ओके सो दे कॅनॉट टेक इट फ्रॉम आउट हो तांचो इश्यू पण सध्या प्रॉब्लम म्हणजे चांदेल सध्या एका सायडीन आणि मोर्जे स्पेशली मोर्जे आणि फॉर एक्झाम्पल हेची एरिया मायनवाडा बी किंवा जाता एका सायडीन सो ते पावता म्हणसर लॉसीस खूब जाता ऍटलिस्ट ह्या 2-3 महिन्यांक सो आता दुसरी गजाल म्हणजे बरी गजाल म्हणजे चांदेल प्लांट मिनिस्टर आसा कसो बसो सुरू करा म्हणून चांदेल प्लांटाचो एकूच इश्यू आसतलो आमकां कितें लँड एक्विजिशन टू गो ऑन टॉप वयर आमचे व्हडले टाके तांकां आमी MBR म्हणटा वयर जे वयर सारके डोंगरार टाके थंय गार्ड फॅमिली आसा तांचे लँड एक्विजिशन अनफॉर्च्युनेटली फाटल्या फावटी जावना आनी ते पे जावनाशिल्ले आता कितें केलां सद्याच्या हातून तें घेतलां आणि नवे आमचे दोन्ही नवे आणि 2 टाके घेतले ते बी घेतला सो ते जावपाचें आसा पण प्रोसेस मातसो टायम लागतलो सो मिनिस्टरान ट्राय केली आणि दोन्ही MLA तेंचे कडेन वचून ट्राय केलें की कितली तरी आमकां NOC दिवपाची टू ले अ लायन बाकीचे एक्विजिशन मागीर जातलें टाक्यो सद्या वयर गरज ना आसा त्या टाकयेक आमी लावंक शकता जी व्हडली टाकी 2500 क्युबिक मिटर ह्यूज थिंग ताका आमी MBR म्हणटा आनी थंयसून थ्रू ग्रेविटी सगळ्या उदक पावता पण ताचे ती मातसो लेवल वाडूंक जाय पण हे आतां 15 क्युबिक 15 MLD एक MLD म्हणजे 10 लाख सो 10 MLD इज 1 crore लिटर खूप जाणां आमकां ते MLD लोकांक कळना सो 15 MLD मिन्स 1.5 कोटी लिटर एका दिसा 24 आवर्स म्हणजे 20 वरां सुमार पंप चलता आणि मागीर ते बॅक वॉशिंग बी आसता आमचो प्रोसेस सो एका दिसा इतलें धरपाचें सो दिस इज एक्सपेक्टेड दॅट ही 15 शुअर मेळटली कारण ही ओल्ड जाल्ल्या कारणान तेची 15ची पावर कमी जाता पंप्स बी ओल्ड जाल्ल्या कारणान बट दॅट वील सॉल्व द प्रॉब्लम बट ताणें जर आमकां ती लायन दिवून आसत सद्या जाल्यार एक्झिस्टिंगांतल्यान आमी अराउंड 3-4 तरी पंप करूं शकताले एज इट इज लायन दिली जाल्यार ऑलमोस्ट सगळे पंप करूं शकता कित्याक टाकी आमचे कडेन आसा टाकीची सद्या गरज अशें पण तांचे कितें ते बी करेक्ट आशिल्ले की तांकां फाटले पयशे दिवना रिजन मे बी एनीथिंग पण ती एक बरी गजाल आसा ते पयशे आसतले 2 नाल्यार 3 रुपया तेन्नाचे जे तांकां WRDन दिल्ले सो हे सांगलें तांकां ह्या अराउंड 3 टायम्स गव्हर्मेंट एज पर द गव्हर्मेंट नॉर्म्स सद्या मेळटा सो ही एक बरी गजाल आसा पण सद्या एट प्रेझेंट हे लोक मातशे सफर हे म्हाकाय खबर आसा वायट दिसता खूब कारण पेडणे आमचेच आसा तरी कितें आसा तरी आमी ल्हान प्रोजेक्ट घालूंक शकता कारण रिवर 1 MLD ते सावर्डे आसा मागीर गुळेली आसा आणि मागीर आनी त्या सायडीन नगरगांव आसा उदक आसा रॉ वॉटर आसा ह्या सायडीन रॉ वॉटर मेळटाले आमकां जाल्यार कितें तरी पयलींच जातालें सो हो इश्यू आसा सर हितून आमी आनी एक करपाक शकता ते म्हटल्यार जे बारीक बारीक वॉटर सोर्सेस आसा हे 3 महिने सुद्धा जे आहा पळय मेन खंयचे आतांच्यान लोकांक स्टार्ट मार्च एप्रिल मे मेन त्रास ह्या फावटी बेगीन म्हटलें काय कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा हीट वाडत आसा सो इव्हॅपोरेशन चड जाता पयलीं आमी मदीं इवन मार्चान पावस पडलो आणि आता जर मेन जे आहा आता हीट वेव्ह गोंयान सगळ्यान आयज सध्या ऑल इंडिया टॉप मोस्ट आमी आहा 38.4 काल नोंद जालो ऑल ओव्हर इंडिया तितून जितले तितले हीट वाडत तितले इव्हॅपोरेशन वाडलें जे म्हणून एक योजना जाली सेंट्रल गव्हर्मेंट जल जीवन मिशन त्या मिशना अंडर हांगासर मोर दॅन 900 कनेक्शन दिले विथ द सेम वॉटर ओके थंय आमी 1607 विथ द सेम वॉटर सो होय बी इफेक्ट जालो कारण पयलीं आतां तसो इफेक्ट दिसता पावसान इफेक्ट दिसूना सो ऑल ओव्हर गोवा अराउंड 258 एस्टिमेट आशिल्ले ओन्ली टू ले आणि ते 500 रुपयान कनेक्शन
सो ज्याच्याकडे कनेक्शन नाशिल्ले तांच्यांनी बी ते कनेक्शनां घेतली. सो जे भाव बी सेपरेट रावताले घरबांदून, सो एवरीबडी कुड गेट दॅट कनेक्शन. त्याचो इफेक्ट मात्र आमकां आतां दिसता स्पेशली. सर आता पळयता एक 15 MLD चानेला जाता ऑगमेंटेशन आणि तुवें येता तुमचो तो 30 MLD तो टोटली सेपरेट 30 MLD टू टेक केअर ऑफ लेटर मागीर सर. आता सपोज आता इंडस्ट्रीज आता इतले मागता, आयुष हॉस्पिटल इतले मागता, परत बाकीचे आता मोपाक खंयच्यान येता उदक? मोपा आमचे कांयच मोपा कितें आशिल्लें म्हाका दिसता WRD तांकां उदक दिता फ्रॉम बैलपार ते त्याच खातीर नदीचे. सो दे विल बी म्हणजे ते रॉ वॉटर ऑलरेडी स्टार्ट केलं तांणी. सो 5 MLD हांवें ऐकला की हांवें स्वता पळोवना, पण 5 MLD ते ऑलरेडी करता, तांच्यांनी आमचे कडेन मागूंक ना. सो हेच सर कितें आहा पळय आता बैलपार नदीचे 5 MLD मोपा खातीर WRD पुश करता. ओके, पूण आयज तेंच उदक आमच्या लोकलांक लागून पुश जायना न्ही. आमचे कडेन रॉ वॉटराचो तितलो इश्यू ना. आता आनी एक सर मेजर प्रॉब्लेम कितें आहा, आता तोच रॉ वॉटराचो प्रॉब्लेम ना. आमकां प्रॉब्लेम आसा दॅट इज फिल्ट्रेशन. पूण आता जर बैलपार नदीचेर आमी बारीक बारीक हे घालपाक एक्चुअली शकताले, जशें तेंच्यांनी आता 5 MLDचो जर घातला जाल्यार आमी सर आमच्या लोकलांक लागून आमी 5 MLD आमचो हो प्लांट चालू जाता न्ही, मे बी अनदर 2 मंथ्स. आयज सुद्धा ते एक्चुअली इन्स्पेक्शनाक गेला. ई आणि म्हजो तो संदीप मोरजकर. ओके, ते इन्स्पेक्शनाक म्हणजे कितें एक रायट्स म्हणून आमची एक संस्था आसा जी नॉमिनेटेड बाय गव्हर्मेंटान अपॉइंट केल्या टू चेक द मटेरियल. सो ते मटेरियल सध्या कमिशन जाल्ले आसा, दाखयला थंय हातून कलकत्ता. तर आयज ते दोगूय इन्स्पेक्ट करतले बाय इवनिंग, आनी टुमॉरो मातशें कितें आसतलें. फाटीं हांव वचून आयलो. सो ते आतां मटेरियल हांगा येतले. आतां कन्स्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सगळें जालें. तुमकां जर चान्स पडलो जाल्यार मातसो प्लांटूय मातशें पळया. ऑलमोस्ट सिव्हिल वर्क सगळें रेडी जाला. इट्स अ ह्यूज थिंग, ऑलरेडी रेडी जालां. आतां ट्रान्सफॉर्मर इरेक्ट करपाचें सगळें इरेक्शन चालू जातलें. दॅट कॅन बी डन व्हेरी फास्ट. आनी इलेक्ट्रिसिटी तांणी म्हटलां की प्रॉब्लम तरी जावचो ना म्हणून सद्या दिवपाक. 15 आसत, पण एक 10 एक 5 आमकां एक 3 ते 4 MLD सुद्दां जर एक्स्ट्रा पंप जाय टॉप अप, इट विल कवर एवरीथिंग. हो टॉप अप आसा न्ही. सर आनी उबे आमी काल गेल्ले बाटल्यान, थंयसर न्हू तुमचो एक प्लांट आसा, पंपिंग स्टेशन आहा. त्या पंपिंग स्टेशनान न्हू हें आसा, फिल्ट्रेशन युनिट आहा. पूण तो फिल्ट्रेशन युनिट बंद आहा, कमिशन जावंक ना दिसता. कित्याक आय डोंट नो द रिजन. पूण सद्या तांकां जो रॉ वॉटर बॉडी आसा थंयच्यान डायरेक्ट उदक पंप जाता आनी ते डायरेक्ट उदक लोकांक वयता. थंयच्यान लोकांक खदरू उदकाचो प्रॉब्लम आसा, कॉलमूय येता लोकांक, आनी फिल्टर्ड उदक लोकांक येना. आनी उदकूय थंयसर लोकांक 1 वर 2 वरां मॅक्झिमम 2 वरां, ते सुद्दां व्हेरी रेअर. पण आमकांय कितें आसा न्ही, अंडर JJM हॉकेजीस ते म्हणटा आमकां सगळें तेंच्यांनी आमकां विलेजी दाखयल्या सगळ्यो. फॉर एवरी 15 days वी हॅव टू टेस्ट दॅट वॉटर. प्लस किट्स दिल्या फॉर लेडीज स्पेशली. सो अजून ती तितली एक्टिव्ह जावना. बाकीचे कडेन कितें आसा, रेस्ट ऑफ इंडिया रुरल एरियान पंचायतीत दिता उदक, हियर PWD. सो तांणी तांकां किट्स बी दिल्या आनी आमी एक बेश्टे सांगूंक शकता बरें आसा म्हणून. सो दे हॅव टू चेक इट. हांगा तशें ट्रेनिंग बी जालें, पण अजून तितली ते एक्टिव्ह जावना. पूण सर तो कमिशन कित्याक जावंक ते सगळें आसा हाडून दवरलेलें जालां कितें एक्चुअली. सो जेन्ना उदक पंप जाता भितरल्यान न्ही, ते बॅक वॉश इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर इट. म्हणजे कितें भितून सगळें वयर सगळो कितें आहा तो वयर वयता. बॅकवॉश जर जायना न्ही जाल्यार ऑपरेट जायना. आनी आमचे कडेन आनी तो बी सपोज गड जालो पॅक बी जालो म्हणजे चाळण कशी आमी धुवना तशें. सो एकदां कितें जाता तांकां, ते अशें मारून पळयता आनी उदक टेस्ट सारकें आसता. उदक जर सारकें दिसलें तांकां न्ही कलर बाय, म्हणजे ते कितें करता अशेंच पळयता. ऑफकोर्स फिजिकल जालें प्लस कॅमिकलूय आसा. सो जालें जाल्यार अशें खूब कडेन चालू आसा. आनी उदक ओके आसा. उदक आमी ते टेस्ट करता आनी आमकां आमचे कडेन तो फूल फ्लॅश लॅबूय जालें ऑलरेडी. आमचे थोडे उरले, बाकी सगळे कडेन गोंयान अंडर JJM लॅबाकूय हे केलें. सो ऑन प्रायोरिटी ते मातशें उदक चेक करून घ्या. आनी पॅनल दिसता, पॅनल तो घेवन गेला ऑलरेडी लोकांक रिक्षा. आनी सर सेकंड न्हू मायंडान हेंचे हितून पडटा पळय, थंयसरूय लोकांक एक ते बोरवेलाची वयली पळय, ते सर उदकाची कितें जाता, थंयसरूय लोकांक उदकाची टेस्ट थोड्यांक खारड येता, सामकी खार येता. सो लोक ते उदक पिना सुद्दां. सो ते एक मातशें ऑन प्रायोरिटी तुमी टेस्टिंग करा. सगळ्या सायडीक फूल बॅक त्या सायडीन तसोच जाला मोरजे म्हणून ते वापरिना. एक्चुअली तेंचे कडेन बोरवेल आसा ना, सो ते आतां खारड जाल्ल्या कारणान परत ते लोक न्हावपाक बी वापरता. सो तांकां सद्या ड्रिंकिंगाक अरावंड 20% उदक जाय पडटा एक्चुअली. पण बाकीचे कपडे धुवपाक ताका बी उदक जाय, तरी ते वापरता. काल हांव अमित हेचे कडेन उलयता म्हणजे. पूण इश्यू सगळे कडेन वच आसा. फूल बेड थंय आतां ह्या दिसांनी खरें, पयलीं नाशिल्लें, पयलीं सारकें आसतालें. सो खारड उदक आसा, हो एक इश्यू आसा. दीस विल सी. आतां ताणी कितें एक्चुअली कित्याक केला ती गांवठी मेथड, की सगळे कितें म्हणटा की लोक कामाक गेले म्हणटा. कामाक वचूंक जाणटी बायलांच घरां आसा. सो तांकां इवन अशी व्हरपाकूय इश्यू जाता, बालद्यांनी व्हरचें पडटा न्ही.
बाटल्यो तरी आसा जाल्यार मातशें व्हरपाक जाता. सो त्या खातीर ताणें ते सगळ्या लोकांचे म्हणजे टॅपांनी येवनी हो हेतू बाकीचो हेतून आनी काय. सर ते हे बरें आहा पूण भितर प्रॉब्लम तो आसा सेफ्टी इज द बिगस्ट न्हू. सो तेका एटलीस्ट थंयसर धाकटो हेचो लॉकनाचो तुमी ग्रिल्स घालून तेका एटलीस्ट लॉक तरी करपाक जाय सो दॅट सो तितले तरी सेफ उरतले. फाल्यां कोणूय डायरेक्ट वचोन काडपाक कितेंय घालपाक शकचो ना भितर वॉटेवर. आनी बाटल्यान ते तो वॉटर बॉडी आहा पळय ती आतां सद्या थंयसर कितें कितें पडटा कितें सो मातशें ते पंप जाता पळय डायरेक्ट सो ते ऑन प्रायोरिटी तुमी चेकअप करा. आनी आमी सर आमकां जाय कितें तुमचे आतां हे स्पेशली म्हणजे ऑन ग्राउंड आसा ऑफिसर ते तुमी आनी WRD ऑफिसर आनी पंचायत बॉडी हे मेळोन आमी एक जॉईंट मिटींग आमकां जाय सो दॅट आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय. जशें तुमी वदळ म्हटलें की बाकीच्या राज्यांत पंचायत सप्लाय करता. एक्चुअली पंचायतीच्या कायद्यान पंचायतीन सप्लाय करपाक सगळें बरयल्लें आहा पूण तें जायना. सो तेका लागून कितें आहा फाल्यां तेंकाय टेक्निकल सपोर्ट मेळनासतलो तेंच्या कडेन नॉलेज नासतली वॉटेवर हे गजाली आहा भितर. सो आमी जर बसून आमचे जर वॉटर बॉडीज आयडेंटिफाय केले पंचायत WRD कडेन वॉटर बॉडीज रिज्युव्हेनेट केले आनी थंयसर जर बारीक बारीक प्लांट कमिशन करपाक लागले आमी सो बांय आसा बांयचे आमकां काय व्हडले कमिशन करपाक गरज ना कित्याक बांय चडश्यो क्लीन आसतात. सो ज्या जाग्यार हे ना सिवेज जायना काय जायना ते आमी डायरेक्ट सुद्दां पंप करपाक शकता. जर आमी ते प्रोजेक्ट जर हांगा सक्सेसफुली केले कित्याक आतां 15 MLD प्लस 30 MLD येतले पूण त्याच रितीन हांगा बाकीचेय प्रोजेक्ट येतले. सो आमकां तोय केअर घेवपाक जाय आनी आमकां जाय की PWD हे आमचे पेडणे आनी WRD यांच्यांनी मेळोन जॉईंट एक लेटर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक एक प्रोजेक्शन करपाक जाय सो दॅट हांगा जे मोपाच्या नांवान जी हॉटेल इंडस्ट्री येतली नाजाल्यार बिल्डिंग्स येतले एरोसिटीज येतले आनी कितें कितें कन्स्ट्रक्शन्स येतले कॉन्क्रिटायझेशन सो दॅट तेंकां फाल्यां उदक जर कितें जातलें तेंची पायपलायन न्यू आसतली फाल्यां पॉलिटिकल प्रेशर आसतलो आनी की भरपूर गजाली फाल्यां जर आमचें उदक परते तेंकां गेल्यार आमचे लोकल परते थंयच वचतले. आतां कशें जाणा न्ही WRD आनी एक्चुअली आय डोंट नो पयलीं पण आतां आनी WRD आमी खूब मेळूनच काम करता. ओके फॉर एक्झाम्पल तुवें आतां WRD उदक घेतलें ओके WRD सेम केन्ना WRD उदक हाका दिता पर्वरी 5 MLD 15 MLD पर्वरी फूल रावन आसता ते उदक थंयसून वता. आदी ते हे बंद आशिल्ले पळय तेन्ना ते बंद करचे पडटा. आतां मोर्ले बी ते MLAनी तशेंच केलां मोर्ल्या WRDन सांगलां तेंच्याच प्रिमायसिसान तुमकां जागो दिता कारण मोर्ल्या आनी उदक आपूण दिता म्हणून ओन्ली थिंग दॅट कॉस्ट ऑफ द दिस थिंग वी हॅव टू बेर. सो अकॉर्डिंगली स्टार्ट जाल्या ऑफकोर्स नथिंग इज सँक्शन बट तेंची जालें बिकॉज WRD म्हणजे हे आसा. एक्चुअली सर दिस इज द वे कित्याक जर आमी वांगडा वचत कॉलिंग इवन इलेक्ट्रिसिटी पीपल फाल्यां सगळे जावन इलेक्ट्रिसिटी जर जावन मेळूना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. सो हो आतां ट्रेंड एक्चुअली चालू जाला आनी देन इवन ते मिनिस्टर हॅड कम जेन्ना आमकां हे बी दिला आनी तेंच्या मिनिस्टरान येवन बी ते सगळे दाखोवन बी तेका बी दाखयला तेंच्या बिकॉज सगळे जाय आनी मागीर लास्ट सिग्नेचरीक तांणी ना म्हटलें जाल्यार मागीर सगळे प्रॉब्लेम न्ही. सो ते एरिया दाखयली इलेक्ट्रिसिटी 2-3 वर्सां आसा जातले आनी तांणी सांगलें उदकूय दिता म्हणून 15 MLD ते उदक व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सर आमी कितें करता आमी आयज तुमकां फक्त एक लोकांचे सिग्नेचर कॅम्पेन करून ती कोरगांव आनी तोरश्या ओगव्याचे आमी हे हाडला तुमकां सिद्धार्थ गार्डन परब वाड्याचेर. सो हे सिग्नेचर आमी तुमकां आयज दिता आनी आमी सर एक तुमकां सेपरेट लेटर करता फॉर अ जॉईंट मिटींग. ओके फॉर अ जॉईंट मिटींग. सो आमकां ती जॉईंट मिटींग इतले फॉर आवर अंडरस्टँडींग आनी सो दॅट आमी जेन्ना लोकांक फेस करता फाल्यां तुमचे मेसेंजर आमी जावपाक शकता. सो आयज तुमी जे आमकां सांगतात ते लोकांक नॉलेज ना लोकांक खबरूय ना सो ते आमकां फाल्यां लोकां कडेन सांगपाक मेळटले सो दॅट तुमकांय फाल्यां खंयसर जागो जाय टँक बांदपाक नाल्यार पायपलायन ले करपाक सो दॅट आमकांय ते लोकांक एक्सप्लेन करपाक मेळटले बाबा हें सांगना जाल्यार आमकां ते करपाक मेळचें ना. सो हेका लागून आमकां जॉईंट मिटींग आनी हेच्या वयल्यान आमकां आनी एक सर बेनिफीट जातलो की पंचायतीन जेन्ना आमचे भुरगे ग्रामसभेक वयता फोर्टनायट मिटींगेक वयता थोडी कडेन आमचे पंच आसा सो दॅट तेंकां आपलो गांवचो प्लॅनिंग करपाक म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कितले मेरेन आमी दिवपाची सो हो तेंकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता तेन्ना वॉटर एज अ एस्पेक्ट एज अ मेन एस्पेक्ट तेंकां भितर इन्क्लूड करपाक मेळटलो. अँड फ्रॉम दॅट वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम PW and WRD इज टू रायट अ लेटर टू TCP सेंग की जो मेरेन आमचे उदकाचो कित्याक गौरेशान म्हाका सांगलें की ऑलरेडी तेंच्यांनी नानूचे तुमी हे केल्ले म्हणून फायट केल्ली केस म्हणून सो 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 आमकां ते कितें जातलें जो मेरेन तुमी स्ट्रॉंग रावतले ऑटोमॅटीक कितें जातलें की लोकलांक उदक अश्योर्ड जातलें. तुम्ही जर वीक पडल्यान जर न्यू कन्स्ट्रक्शनाक जर उदक दीत रावल्यार फाल्यां प्रॉब्लेम लोकलांचो थंय उरतलो कित्याक तेंचे फाल्यां तूं 4 सोड 5 सोड तेंच्या टँकान उदक पडटलें थंयच्यान ते कम करतले तेंकां भरपाची गरज ना. सो दे हॅव अ सिस्टम पूण लोकल लोकां कडेन गांवांत गेलो तो सिस्टम ना
तांकां नळाक येता तितले तांणी 1-2 बॅरलां कितें दवरता तीच अंडरग्राउंड टँक नासता. सो हो प्रॉब्लम आहा पळय, हो आमी हॉलिस्टीक अप्रोच घेवन सर फुडें वचपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की तुमी हितून आमकां साथ दितले. आनी हितून आमी तुमच्या अगेन्स्ट अशें ना नाल्यार तुमच्या कडेन झगडपाक येवना. आमी हांगा लोकां खातीर सोल्युशन काडपाक एक बरें सोल्युशन काडया. सो दॅट मेन आमचो फियर आसा की हांगा जितले कन्स्ट्रक्शन जातले तितलो परतो आमकां प्रॉब्लम फेस जाता. आणि कन्स्ट्रक्शन येतले जाता. सो ऑटोमॅटिक आता कितें आसा सर, लँड परचेस केल्ली आहा. जर आमी ते टीसीपीच्या थ्रू आमचे जर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जर सगळे डब्ल्यूडी वॉटर शॉर्टेज इज द क्रायटेरिया घेऊन जर आमी फुडें वयता, आमी आतां पयर सीईक मेळ्ळे सान अंद्रेच्या मॅटरान, तेन्ना आमी सीईक क्लियर कट सांगले की सान अंद्रेन उदक कन्स्ट्रक्शन फॉर एक्झाम्पल नेवरा, दोंगर, तो कुर्का, बांबोली, मांगाव, आजोशी सगळ्याक ते कन्स्ट्रक्शन जाता, मेगा कन्स्ट्रक्शन. सो तांकां तुमी एनओसी हे दिवपाचे ना, टेक्निकल क्लियरन्स दिवपाचो आनी उदक टेक्निकल क्लियरन्सान तुमी ऍड करचे म्हणून ते आमी असेंब्लीनूय घालतले. कित्याक आयज आमी टेक्निकल क्लियरन्स ऑन वॉट बेस दिता, रोड आसा काय ना, तो सेटलमेंट आसा काय ना, हे आमी पळयता सनद, हे बारीक बारीक हे गजाली पळयता. पूण उदक हो विशय आमी निग्लेक्ट करता भितर. टेक्निकल क्लियर वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट म्हणून टू स्टार्ट ती कंपल्सरी सर. दे आस्क फॉर आवर एनओसी. ती कशी देता आमी बरोवन दिता ताका दॅट दिस एनओसी इज सेइंग दॅट देयर आर नो पाइपलाइन्स गॉन फॉर दिस ऑर इज नॉट एक्वायर्ड फॉर एनीथिंग. But about water availability, right there, this is not a guarantee that we are going to give the water. That will be decided when you are going to ask for a yeah. So that is when की आम्ही पहिलीच दिवपाक जाय की आता कितें जाता सर पळय, तो सगळे बांधता हे करता, मागीर तो ऑक्युपन्सीक वयता. ऑक्युपन्सी पंचायत ताका दितात. ऑक्युपन्सी दिले मागीर कितें जाता की तूं मागीर ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड जालो, मागीर आनी कसले हे करून तो कोर्टान वयतलो आनी कितें वयतलो आनी उदक मागीर हेल्थ ग्राउंड घेता. चडशे जाण हेल्थ ग्राउंडाचेरूच घेता. सो हेल्थ एक्टानूय अमेंडमेंट आमी एक्चुअली हेल्थ एक्टाचे अमेंडमेंट आमी केला की आयज हेल्थ एक्टाच्या नांवार आमी जर सगळ्यांक जर इलिगल हेका ना जाल्यार जेका उदक ना दीस रावले जाल्यार जे लोकांनी इतले त्रास काडून इतली वर्सां लिगल केला तेंचेर इनजस्टीस जाता. जे इलिगल करता तांकां तूं एवॉर्ड दिता आनी कोण लिगल हा तांकां तूं पनिश करता. सो हे दोनूय आमी हे आमच्या सायडीनसून आमी असेंब्लींग करता. पूण तुमच्या सायडीनसून आमकां जर जॉयंट मिटींग जाय, त्या मिटींग आमी बसोन जाता तितले तुमकां सपोज हेल्प जाय गांवांत सर्वे करपाक, डेटा कलेक्ट करपाक, लोकां कडेन उलोवपाक, लोकांक मेळपाक, वॉटर रिसोर्स सगळे टॅप करपाक, जाल्यार आमची टीम सदांच आसतली. 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आमकां 1 रुपया दिवं नाका. आमची टीम आसतली जी तुमच्या जे कोण ऑफिसर येतले तांकां गांवांत वचपाक मेन आमी जाणा बिंग गव्हर्नमेंट हे तुमकां मॅन पॉवर शॉर्टेज आसतली. ती मॅन पॉवर आहा पळय जी तुमकां बाकीचे सर्वे जाय, मिटिंग्स अरेंज करपाक जाय, लोकांक सांगपाक जाय कितें जाय, तेन्ना आमची टीम तुमच्या कडेन आसतली हे आमी प्रॉमिस करता. सो जाता तितले बेगीन सर हे करात. सी सराक मातशें तुमी म्हणा, कित्याक हांगा जे प्लांट येता ते फाल्यां आमकां 15 MLD आमचे आसा ते एक्झिस्टिंगूच आमी फक्त कव्हर करूं शकता, तितून आमी न्यू हेंकां दिवं शकना. सो दॅट इज व्हेरी मच क्लियर. सो 30 येतलो तेन्ना तो फुडले गजाली जातलो तो सुद्दां तो मागीर कोणाक मागीर तितून ह्या 15 MLD आमी चॅक करपाक जाय की परतो तो पावता काय ना, तेचें टेस्टिंग जावपाक जाय. सो 15 चांदेरचो 15 ऑगमेंटेशन जाल्या उपरांत वॉटर सप्लाय कितें हेचो 1 वर्स आमकां स्टडी करची पडटली. बाबा खरें पावता, ते लँडाक पावता आनी कितें पावता, खंय पावता. हो जातकूच म्हणजे तूं येतलो जातकूच जातलो, बट दॅट विल टेक टायम. दॅट विल टेक टायम. ताचेर सद्दां आमी भाश्य करपाक शकना. बट गुड थिंग दॅट अराउंड 80 crore प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड. येस ओके. म्हणजे हो मातसो पेंडांक बरो जाय आशिल्लो पयलो, पण आतां तातूंत हातून फुडें सगळी चिंता वतली. काय प्रॉब्लम एटलीस्ट म्हाका दिसता की वी कूड गो टू बार्देज ऑल्सो. सो हे सर जे दोन तुमकां वॉटर टेस्टिंग सांगला पळय मायना आनी हे मातशें करून घ्या तुमी बाटल्याचे. ओके. आनी जर कितें आसलें जाल्यार वील कोऑर्डिनेट वीथ. नो नो. ओके ओके. हेचे ते प्लंबर अशोक आनी हांगेला पळय तेजे मातशें सारकें वागना थंयसर कामाचेर. मातशें कितें आमकां सांगिल्लें फोन करता गौरेशाक. आमचो हे कसो जाणा तूं दुसरो कोणाक घातलो न्ही काय जाता कितें मागीर ते म्हणटा थोडे तेच बरें आशिल्लें. फॉर एक्झाम्पल द सेम थिंग हॅपन इन पाशे. काडपाक काय व्हडलो तर जाता मागीर दुसरो मनीस जर सकाळी जर तुका तो संक बी जर सोडपाचें आसा बाय चान्स जाल्यार दुसरो मनीस ते पावना न्ही. आणि ते आयकना न्हू. आतां म्हाका सांगता आमकां शेणपणां सांगता लोकांक तेजी ड्युटी कितें. अशोक आनी कोण अशोक आनी हांगेला हात न्हू ते. आल्लेकाराच्या फुड्यान आमी तुका त्या दिसा सांगलेलें न्ही. इनफॅक्ट आमकां दोगांयच्या मेरेन सांगिल्लें तांकां मातशें शकल करून पळया म्हणून. सो आय ऑल्सो डोंट वॉन्ट म्हणजे चड करून सोदिना कित्याक तांचो पेमेंटूय चडसो नसता. थोडे लेबर सोसायटीन बी आसा पळय तांकां मातसो कमी आसा. सो तांचेर मातसो इवन 1-1.5-2 कितें करा तांकां पळय फाल्यां तेंच्या जॉबाचो प्रश्न आपण फक्त कितें तेंच्यान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी करपाक जाय. तेंच्या एका मिस्टेक लागून लोक सफर जाता. सो तांकां तुमी घेवन बसा, तांकां मातशें समजया
कित्याक सो दॅट लोकांक प्रॉब्लेम जावपाक जाय की आमकांय गोंयकारांच्या जॉबाचेर येवपाक नाका ओके पूण अशेंच जर ते प्रॉब्लेम करीत आमकां जर सिरीज ऑफ कंप्लेन येत जाल्यार आमकां बरोवचें पडटलें सो ते आमच्या सायडीच्यान जावपाक तेंच्यांनी ते पाक लागी लागी शफल करूया केले हांवें तशें 5 जाणां ओके अच्छा लागी लागीच केले बिकॉज ते त्या दिसा आमकां 12 दिसांनी 15 दिसांनी उदक घातला टँकरान विचार गोरशाक अशो न्ही गोरशाक सांगला काय नाही मातशें तूं मार मॉनिटर कर आनी जर ते जाल्यार सराक मागीर आनी कितें जालें तो ताका एक प्लंबर म्हणून बडती न्हय सो वॉट ही फील्स दॅट इज नॉट इज वर्क म्हाका सांगलें आमी फाल्यां बोलया म्हणून ओके मातशें घेवन असो प्रत्येकाचे तांच्या लेवलाचेर तांच्या तुमी मातशें तांकां हेल्प करा आमी कसले माझे कितें आशिल्लें आमकां उदक दिना कालो बी आसता पयलीं सांग कालो आसता पुराव वचपाचें आसता तेचे प्रायवेट काम करपाचें आसता ते सगळे जाता तेंचे कडेन आमी हेल्प करपाचें हय त्यांच्या खूप हे आता लोकांना एलपी शाणपणाची भाषा खूप जाता ते दोघांची भाषा चड आहा आणि तुम्ही जर ऍक्शन घेतलेलं सांगा आरजीचे भुरगे गेल्ले फाल्यां जर तुमचे जर अशें नेगेटिव्ह रिपोर्ट जाले जाल्यार आमी नेगेटिव्ह रिपोर्ट करतले आमी डिमांड करतले की तांकां सकल मागीर पयस दुसऱ्या गांवांत मारलो तेंच्यांनी आमकां प्रॉब्लेम करपाक आमकां बोट दाखोवपाचें एक्झॅक्टली ताका ते अंडरस्टँड करपाक जाय लागीं जर जॉब करून घ्या न्हू बाबा तो ड्युटेक तुमकां जर जाय हांव हाडून दिता तेंच्या अगेन्स्ट कितें जाय आनी कितें कर जर जाता सर ऑफिशियल हे तांकां बरय की मातशें तेंच्यांनी कित्याक ना कित्याक लेटर कित्याक गोरन सांगलें की ते भंय पडना मातशें ऑफिशियली नोट काडल्यार तो बरो पडटलो इलिगल टॅप कनेक्शन दिले म्हणून कंप्लेंट केली तेची कितें 7/1/2022 कंप्लेंट केली की मिटरा पयलींच पायपा जॉईंट मारल्या तुमचो हांगासर तेन्ना तारीख कोण तरी आहलो दिसता तारीख तुमी वाळपपाचो कोण तरी एडिशनल तो कितें आसा कनेक्शन बी आसा पळय ते आमचे बरेच पळयतात थ्रू तेचेर अजून कितें एक्शन कितें आसा कनेक्शनां यूज न्ही आतां वी हॅव ऑलरेडी अशें आसूं शकता म्हाका खबर आहा तेन्ना तुमी सांगलेलें आमचें उदक आमी जाय ते कोणाक दिवपाचें हे ते आमी सांगता म्हणून कंप्लेंट घे म्हणजे ती मोरजकर लागता मोरजकर न्हू तेन्ना मोरजकर थंय बसलेलो हांगासर म्हाका दिसता तुमीच आसले कित्याक तुमचे कडेन जे मोरजकरा कडेन दिली ती 7/1/2022 आमच्यापेक्षा आमचो मिनिस्टर चड कित्याक तुमकां जाय जाल्यार ते दिसाची रिकॉर्डिंगूय आसतली कितें उलयलें आनी कितें ना आसूं शकना म्हाजे कडेन आसतली तुमचे कडेन आसूं शकना म्हाजे कडेन आसतली जाय जाल्यार ती रिकॉर्डिंग कर ते हे इनवर्ट काढून ते तो मागीर रेकॉर्डिंग आसा दाखय आता रिकॉर्डिंग ना रिकॉर्डिंग जाल्यार तुका हाडून दिता तेका धाड ती हे धाड ओके ओके जस्ट फाइंड आउट अशें सांगतात की आमचे उदक म्हणजे गव्हर्नमेंट सर्वंटान आतां आपूण बाय मारून दिता काय खंय बोरिंग मारून उदीक दिता काय खबर ना एक्चुअली अ क्राइम न्ही विदाउट मीटर तेन्ना हांवें सांगलेलें पण तेन्ना म्हाका अशें रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या खर्चेर बोललो आतां तुमी आसले हांव म्हणजे पोरू जानेवारीच्यान आसा जानेवारी म्हणजे 7 तारखेक तुमी आसतले तुला काय इनवर्ट घे रे इनवर्ट घे ते परत सर आमी तुका एक बरयता मातशी दवरा मीटिंग बी ओके थँक्यू सो मच फॅमिली डिस्प्यूट अरे